ओरिजिनल लँग्वेज प्रमोट करची म्हणून कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान गोंयांत फिल्म जावप हे गरजेचो आसा आणि कोंकणींतल्यान आनी मराठींतल्यान फिल्म करपी फिल्मां ही आमी एंटरटेनमेंट सोसायटीच्या वतीन दर वर्सा तांकां फिल्म प्रोड्युसर एक्टर एक्ट्रेस ह्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाता. आमी दर वर्सा दिवपी फिल्म सबसिडीज ह्यो ज्यो आसा ह्यो फिल्म सबसिडीज सातत्यान दिता. अंदू 75वो फिल्म फेस्टिवल आमी पळयता की 75 वर्सां गोंयच्या ह्या कोंकणी फिल्म महोत्सवाक पुराय जाता. 1950 सुरू जाल्लो हो फिल्म महोत्सव गोंयांतलो तसो पळोवंक वचत पयलें फिल्म हें सुरू जालें आनी ताज्या उपरांत गेली 75 वर्सां बारीक व्हड अशी वेगवेगळी फिल्मां तयार जाली. बट ही सगळीं फिल्मां तयार जाता आसतना आमी पळयलें की केन्ना तरी आमकां नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळे, केन्ना तरी आमी ऑस्करातूय गेले आनी कोंकणी लँग्वेजीक एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर व्हरपाची संद गोंयच्या कलाकाराक दिली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार ही माची गोंयच्या कलाकारा खातीर एक योग्य माची आसा जो खरोखरूच आपल्याक फिल्म इंडस्ट्रींत वचपाक सोदता, फिल्म इंडस्ट्रींत आपलें करियर करपाक सोदता. ताज्या खातीर खरें म्हणजे ही व्हड संद आसा आनी त्याच संदीचो फायदो फुडले 4 दीस तुमी घेवं येता. कारण आमच्या गोंयांतले सगळे प्रोड्युसर, डायरेक्टर्स, एक्टर आनी एक्ट्रेस ह्या 4 दिसाच्या निमित्तान ESG आयनॉक्स ह्या पुराय परिसरांत फिल्म स्क्रिनींग करपा खातीर तुमच्या मदीं वेगवेगळे वर्कशॉप घेवपा खातीर सिनेमेटोग्राफी हाचेर वेगवेगळे उलाप आनी दिवपा खातीर आमचे एक्सपर्ट्स हांगासर आयिल्ले आसात.